जाण जमले आज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां आमी मेळपा खातीर सगळे जाण आयिल्ले आनी विशय आशिल्लो पॉलिटिकल रिजर्वेशन. म्हणजे 2003 सालांत गावडा, वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 समाजां खातीर एसटीचो दर्जो मेळ्ळो आनी फाटले 20 वर्सां म्हणजे वेगवेगळ्या स्तराचेर संघर्श आमी करत आयले. सुरवातीचे गाकोवेच्या जी चळवळ सुरू जाली ताजे नंतर उठाचें आंदोलन जे आसा गोवाभर सुरू जाल्लें आसा. आतां शेवटचे 2 डिमांड जे आसा आमचे उरले. एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी शेड्यूल एरिया जो आसा ते नोटिफाय करप, अशा तरेचे 2 गजाली उरिल्ल्यो. आनी शेड्यूल एरिया नोटिफाय करप ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या खात्यांत येता आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे दिवप जे आसा ते सुद्दां ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या खात्यांत येता. त्यामुळे ह्या विशया संदर्भातली ग्रेव्हिटी म्हणजे सबंद देशभर जे काय मुवमेंट्स जाल्यो आनी ताजे रिजल्ट्स तांकां दिसपाक मेळ्ळी. तातूंतल्यान उत्तर प्रदेशा सारक्या राज्यांक जशें आमचे बरोबरच तांकां स्टेटस मेळिल्लो आनी त्या मध्यंतरी काळांत डिलिमिटेशन मेळून तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें. हल्लीचो लेटेस्ट जर आमी पळयलें जाल्यार ती जम्मू काश्मीर जो आसा न्ही तो आतां आसा 2020 सालाचेर तांकां स्टेटस मेळ्ळो आनी ताचेर डिलिमिटेशन कमिशन बसून की तांकां स्टेटस मेळ्ळो. म्हणजे जर अशा तरेच्या म्हणजे आमच्या भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी जर डिलिमिटेशन कमिशन बसता आनी तांकां जर न्याय मेळटा जाल्यार गोंयच्या गावडा, वेळीप गावडा, वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 समाजांक कित्याक मेळना स्टेटस हक्क कित्याक मेळना अशा प्रकारचो विशय आमी आज मुख्यमंत्र्यासो दवरलो. मागीर ह्या विशया संदर्भात गोंयचे मुख्यमंत्री सकारात्मक आसा. हाज्या पयलीं चर्चा जाल्ली आसा. आज थोडीशी व्यापकपणे चर्चा जाली आनी जे गोंयच्या गोंयांक एज पर ज्या पॉप्युलेशन प्रमाणे सर्वे प्रमाणे की जे 4 किंवा 5 जागा ज्यो मेळपाक जाय त्या संदर्भातलो प्रस्ताव जो आसा आज आमी मुख्यमंत्र्यासो तीव्रतेन दवरलो आसा. तांणी आमकां सकारात्मक दृश्टीकोन दवरले आसा आनी तातूंतलो बेगींतल्या बेगीन ताका निर्णय येवचो की त्या संदर्भाची प्रोसिजर जो आसा सुरू सरकार म्हणून आमी करतात आनी वयर आमी करपाचे म्हणजे पाठपुरावा करपाचे संदर्भात आश्वासन आसा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लें आसा आनी त्या संदर्भात आज आमी सगळे जाण मेळपाक आयले. अदीक ब्रीफ गोविंद बापकर. खंय रे मागणी हाजे पयलीं पळय हांव गाकोवेच्या संबंध मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो आसा. त्यानंतर उठाच्या आंदोलनांत आयिल्लो आसा. आज येता म्हजी जवळ ती कारण ह्या सगळ्या प्रोसेस जी आसा न्ही सुरवात पासून आज मध्यंतर काळात आतापर्यंतची हांव आसा ह्या सगळ्या प्रोसेसान आनी शेवटचे आमी इल्लेशे शेपूट उरले आसा. 2 डिमांड जे उरले आसा एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी ते पाठपुरावो करपाक आमी रुलिंगां असले कारणान सत्तेक असले कारणान ह्यो गजाली आमी करपाक जाय की गोंयांक आमची सत्ता आसा आनी केंद्रांक सत्ता. 27 जातले न्ही ते 27 मेळटले.